गोंयांत सध्या तरी ना लॉकडावनाचो विचार, केंद्रांतल्यान सुचोवणी येयल्या उपरांत घेतले निर्णय, म्हणटा मुख्यमंत्री. मे म्हयन्या मेरेन करतले सुटावो आसगांव, हणजूण आनी पर्वरीच्या उदकाची समस्या. उदकाचो प्रश्न जाग्यार घालपा खातीर आसगांवकारांनी आपयल्लो मायकलाक. फुडल्या 5 दिसांत गोंयांत आसतलें निवळ वातावरण. क्रिस्मसांत वाडटलें शीं चडांत चड 33 जाल्यार उण्यांत उणें जावं येता 22 ते 23 डिग्री सेल्सियस तापमान. येवकार, हांव जवाहर बर्वे. पळयात आयच्यो खबरो विस्तारान. गोंयांत सध्या तरी लॉकडावनाचो विचार ना, पूण MHA कडल्यान गायडलायन्स येयल्या उपरांत कितें तो निर्णय घेतले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलां. पूण UKंतल्यान फाटल्या 8 दिसांत येयल्ल्या पॅसेंजरांच्यो चांचण्यो घेवन तांकां होम आयसोलेशनान रावपाचो सल्लो दिला, अशें तांणी सांगलें. कोरोनाच्या नव्या व्हायरसाक लागून UK आनी कुवेतच्यान भारतात येवपी विमानसेवा 31 डिसेंबरा मेरेन बंद दवरल्या. फाटल्या 8 दिसांत UKंतल्यान आयिल्ल्या पॅसेंजरांची भलायकी तपासणी चालू आसा. कोरोना डिटेक्ट जाल्ल्यांची सॅम्पलां पुण्यां धाडटले, मुख्यमंत्र्यान म्हायती दिली. न्यू कोविड आयला तेजेर न्यू SOP गायडलायनीच्या प्रमाणे MHAच्या आमकां तेजे जे पेशंट डिटेक्ट जाता तांचो सेपरेटली सॅम्पल पुण्याक धाडपाक जाय. फाटल्या 8 दिसांच्यो ज्यो फ्लायट्स आयल्यो तितक्याय सगळ्या जाणांक मॉनिटर केल्या, तांकां होम आयसोलेशनान चल म्हणून सांगलां आनी सगळ्यांचे परत रिटेस्ट सगळ्यांच्यो RT-PCR करता आनी ते करून सपोज कोण जर मेळ्ळो पॉझिटीव जाल्यार तांचे सॅम्पल्स हे पुण्याकूय धाडले वयतले. गोंयांतली फाटली जितकी UKंतल्यान फ्लायट्स आयली फाटल्या 8 दिसांची ती सगळी मॉनिटर करून सगळ्या जाणांक इधर होम आयसोलेशन किंवा मात सुद्दां सिम्पटम्स दिसता जाल्यार इन्स्टिट्यूशन आयसोलेशन तांकां ऑलरेडी इन्फॉर्म केलां. आमचे हेल्थ डिपार्टमेंटाची टीम पर्सनली मॉनिटर करता त्या बाबतींत कितें बारीक सारीक गजाली आसत जाल्यार आनी त्यानुसार तांकां इन्फॉर्म करता. सर, ते 10 कितें तरी डिटेक्ट ते पॉझिटिव्ह आसा ते तांचे सॅम्पल्स जे आसा पळय RT-PCRचे टेस्ट करता. आणि सर एक दुसरी आहे की कर्नाटका आणि महाराष्ट्राने जनता कर्फ्यू लायला, तर आणि किती प्लॅन्स आहा गोंयचे खातीर अशें? अजून तसो तरी काय प्लॅन ना, कारण MHAची तशी काय गायडलायन ना. परत जनता कर्फ्यू अजून लावपाचो विचार ना, बट लेट अस सी, वी आर वेटिंग फॉर द MHA गायडलायन. ब्रिटनात नवें कोरोना व्हायरस सापडिल्ल्यान भारताबरोबर हेर राष्ट्रांनी UKंतल्यान येवपी विमानांचे यो वच बंद केला. आतां जाल्यार UKंतल्यान येवपी सगळ्याच प्रवाशांच्यो विमानतळार RT-PCR टेस्टी घेतल्यो. 9 डिसेंबरा सावन ब्रिटन आनी UAEंतल्यान गोंयांत 602 प्रवासी येयल्याचें कळटा. तातूंत कांसावलेचे 91, कुट्टाळेचे 57, खोर्ले आनी पोरणे गोंयचे 48, जाल्यार चिंबल आनी रायबंदर आनी पणजेचे 47 प्रवाशांचो आस्पाव आसा. गोवा 365 खातीर अमर चावरिया. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार, पळया फुडल्यो बातम्यो. भारतांतल्या कोरोना केशींचो एकूण आंकडो 1,01,00,000 पावला. फाटल्या 24 वरांत 24,000 नव्या कोरोना केशींची नोंद जाल्या. 96,93,000 लोक बरे जावन घरा गेल्यात. रिकवरी रेट 95.69% जाला. भारतात एकाच दिसा 24,712 कोरोना केशींची नोंद जाल्यात. फाटल्या 24 वरांत 312 जाणांक मरण आयलां, जाल्यार 29,791 जाण बरे जावन घरा गेल्यात. भारतांतल्या कोरोना केशींचो एकूण आंकडो 1,23,778 पावलो. 1,46,756 जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयलें, जाल्यार 96,93,173 जाण बरे जावन घरा गेल्यात. एक्टीव केशींचो आंकडो देंवन 2.83 लाखाचेर पावलो. कोरोनान अवतिकाय करून सोडिल्ल्या भारतांतली ही 5 राज्यां. महाराष्ट्र हे वळेरेंत पयल्या नंबराचेर आसा. थंय 19.6 लाख कोरोना केशींची नोंद जाल्या. फाटोफाट आसा कर्नाटक. कर्नाटकात 9.12 लाख, आंध्र प्रदेशात 8.79 लाख, तामिळनाडूत 8.10 लाख आणि केरळात 7.21 लाख कोरोना केशींची नोंद जाल्या.
संवसारांत एकाच दिसा 6 लाखां परस चड कोरोना केशींची नोंद जाल्या. संवसारीक केशींचो आंकडो 7.84 लाखांचेर पावलो. 17.26 लाख लोकांक मरण आयलां, जाल्यार 5.52 कोटी लोक बरे जावन घरा गेल्यात. कोरोनान घाम काडपाक लायिल्ले 5 देश. 1.80 कोटी केशी सयत अमेरिका पयल्या नंबराचेर आसा. 1.1 कोटी केशींची नोंद करत भारत दुसऱ्या सुवातीचेर आसा. ब्राझीलांत 73.18 लाख, रशियेंत 19.33 लाख आनी फ्रांसांत 24.48 लाख केशींची नोंद जाल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. आसगांव, हणजूण आणि पर्वरेच्या लोकांच्या उदकाची गरज मे मेरेन भागतली, मंत्री मायकल लोबोन सांगला. आसगांवच्या उदकाचो प्रश्न जाग्यार घालपा खातीर मंत्री मायकल लोबोक थळाव्या लोकांनी आफोवन हाडलेलो. ह्या वेळार थळावो सरपंच हनुमंत नायक आणि भौशीक बांदकाम खात्याचो कार्यकारी अभियंतो नितीन नेवरेकार हजर आसले. पर्वरे मेरेन पायपलायन घातल्या, थंयच्यान आसगांव, हणजूण, पर्वरेच्या लोकांक उदकाची पुरवण करतले. मंत्री म्हणून आपूण फुडाकार घेतला. मे म्हयन्या मेरेन 5 MLD उदक हाडपाचो यत्न आसतलो, मायकलान सांगला. पायपलायन येयल्ली आसा, सो तेजो यूज करप अत्यंत गरजेची गजाल. बार्देजान वॉटर शॉर्टेज जावची न्हू म्हणून हे प्लांट घालपाची गरज आसा. दिस इज परमनंट सोल्युशन. नाजाल्यार आमी कितें करतात, खंयचे हिंगासरले पायप काडटात, थिंगा जॉयन करतात, थिंगासरले पायप टी मारता आनी खंय वता उदक हिंगासर उणें जाता. म्हणजे एक्झिस्टींग पायपलायनीन हे काय जावपाचें ना. आमकां रॉ वॉटर येवंक जाय, आमकां फिल्टर करपाक जाय आनी आमकां पायपलायनी सप्लाय करपाक जाय. तेका आनीक हे वर्स लागतले, पूण 100% हे काम जातलें. पण within the next 3 or 4 months we can get 5 MLD water ready in Parwari constituency, which is sufficient for Parwari. म्हणजे ते एरिया थिंगा 13.5 MLD उदक लागता आनी ते पार्ट एकाय वयता सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीक आनी पार्ट कलांगुटाकूय येता. बट देर इज स्टील शॉर्टेज ऑफ वॉटर इन पर्वरी कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो 5 MLD रेडी जाले जाल्यार आनीक ताका थोडे पयशे रिलीज केले जाल्यार तो आनीक आमकां 5 MLD दिता. टँकर दिसलो खंय हॉटेलांत गेलो ते म्हणटा की गव्हर्मेंट टँकर म्हणून. प्रायव्हेट टँकरूय खूब आसात न्ही. आमच्या गव्हर्मेंटाचे 3 टँकर आसता एका सब डिव्हिजनाक. म्हापश्या सादारण टँकर आसताले 100. प्रत्येकाचो कलर एकूच आसता. ते खंय अनलोड केले की ते पेपरार दिता की गव्हर्मेंट टँकर, बट इट इज नॉट ट्रू. कोणाकूय तशें इलेक्शन दिसता, दे कॅन ब्रिंग इट टू माय नोटीस. वील टेक स्टर्न एक्शन. Is there a distribution problem? Do your linesmen working? Yeah, maybe. I agree with you. I agree with you. लाथार्जी एक्शन थोडे आमचे आसता एटिट्यूड तांचो. कित्याक इफ दे कॉपरेट, म्हाजे खूब स्टाफ बरो आसा. 95% स्टाफ इज गुड, हार्ड वर्किंग. एक 5% असे लोक आसात, ताच्या खातीर जाता हें मातशें. आनी सरान सांगला एक 7 दिसा भितर एक 4-5 प्रॉब्लेम आहा ते स्मॉल प्रॉब्लेम आहा ते सॉल्व करता. आनी तशीच एक DMC कडेन एक आमी टँक न्यू कन्स्ट्रक्शन ऑफ टँक घेतलेली 300. 150ची जी टँक आहा पळय आतां एक्झिस्टींग टँक आहा ती आमकां सफिशंट वॉटर मेळना म्हणून 300ची आमी घेतला. आनी तिचे मोरलेस 75% काम जाल्लें आहा. थोड्या दिसांनी ताचो टेंडरूय जातलो म्हणटा सर. आनी जाता तितके बेगीन ती टाकीचें काम कंप्लीट जातलें. आनी जर तें टाकीचें काम कंप्लीट जालें जाल्यार मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम आमचो आसपावचो सॉल्व जातलो. आनी आतां अशें आहा की शिवोलसून जी एक कॅनलाची मोठी पायपां घालता. आमी सराक एक प्रपोजल मांडला की सोनार खेडीन ज्या दोंगरार हायटीक जे लायन गेल्ली आहा थंयसर आमकां एक टँक बांदची म्हणून आनी थंयसर आमकां फिल्टरेशन कनेक्शन आसगांव सप्लाय करचें. गोवा 365 खातीर बार्देशान संदीप कामुलकार. परतून एक व्यावसायिक विसव. आणि घेऊया हवामानाचो वेध. फुडले 5 दीस गोंयांत सामान्य हवामान उरतलें, हवामान खात्याचो अदमास सांगता. गोंयांतल्या तापमानाचो विचार केलो जाल्यार चडांत चड 33, जाल्यार उण्यांत उणें 22 ते 23 डिग्री सेल्सियस तापमान उरूं येता. सध्या तरी गोंयभर सुकेंच वातावरण आसा. उण्या तापमानात बदल जाल्लो दिसलो ना. पणजे उण्यांत उणें 21 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. हवामान सामान्य उरतलें. मळब नितळ दिसलें तरी सांज वेळार मळबात कुपां दाटूं येतात. सकाळच्या वेळार धुके पातळिल्ले दिश्टी पडटले. चडांत चड तापमानाची नोंद 33 डिग्री सेल्सियस, उण्यांत उणें 22 ते 23 डिग्री सेल्सियस.
गोवा 365 खातीर संदीप नार्वेकार. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. कोरोनाच्या फाटभुंयेर घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.